राजा बाबू तू कितें करूंक उठला? अरे आमच्या गोयच्या क्रिश्चन भावांक तू लंडनासून पैसे घेवन घेवन तांकां जाम केले आणि तांकां डिवायड केले आणि तुजी पोळी भाजून घेतली तू. कितें रे आता तू आमच्या एसटी कम्युनिटीचे जे लोक हा तांकां त्रासान घालपाक उठला? अरे आयज ते एसटी कम्युनिटीचे आमचे लोक जे झगडटात आपल्या पॉलिटिकल रिजर्वेशना खातीर मरे, आणि तू तांकां सपोर्ट करूंकूच सोदिना. कितें रे आयज म्हाका एक सांग रे, आयज तुजें योगदान कितें आहा तेंचे पॉलिटिकल रिजर्वेशनाक सपोर्ट करपाक? सगळ्या पार्टीनी तांकां सपोर्ट केला मरे, आणि आयज तू तेंचो सपोर्ट घेवन कितें रे ते एका वाटेन बॉयकॉट म्हणटात. तेंची जी 16 ऑर्गनायजेशनां आहा न्हू ती म्हणटात कितें सांग, आमी इलेक्शन बॉयकॉट करतले म्हणून तांकां रिजर्वेशन मेळना जालें. मागीर तुजो स्टँड कितें आहा? तुजो स्टँड कितें आहा तो सांग न्हू. तेंचे जे थोडे लोक आहात तांकां मिसगायड करून तुजी पोळी भाजूंक सोदता. तूं आतां कितें करूंक सोदता खबर आहा मरे? तूं आतां करूंक सोदता तेंचो कॅन्डिडेट दवरतलो, तूं तेंच्या एसटी कम्युनिटीचोच कॅन्डिडेट दवरतलो आणि परत आतां आमच्या एसटी भावांक तूं डिवायड करतलो. तुजी मरे तकली मरे पावर पॅक सारकी. आणि तुका कोण जो आयडिया दिता खबर आहा मरे, तुका त्याच्या आयडियाक वालर कळ्ळें तुका. ती आयडिया येता पिरणाच्यान. पिरणाचो तुजो शेजारी आहा खबर आहा तुका, जेणे हें आंदोलन तुमी दोगांयनी मेळून वयर काडलेलें, कळ्ळें तुका. वालर तुमच्या तकलेक. कितें रे गोंयकारांक अंडरस्टँड जायना ती, म्हणून आमकां उलोवचें पडटा. थोडे आमकां विचारता आणि तूं थोड्या जाणांक आमच्या एसटी भावांकूच फुडें काडल्यात म्हाजेर उलोवपाक. कितें रे म्हाका कांयच फरक पडना, हांव ते म्हाज्या एसटी भावांक कांयच म्हणचो ना. तांकां तूं मिसगायड केल्लेले आहा, तेंची ब्रेन वॉश केल्लेली आसा, कळ्ळें तुका. जे ब्रेन वॉशान मरे ते बाबडे हे जाल्लेले आहा, मिसगायड जाल्लेले आहा, आणि तांकां जेन्ना कळटलें न्हू तेन्ना ते पश्चाताप करतले, कळ्ळें तुका. सो आयज तूं जे करूंक सोदता खबर आहा मरे, हो एक मास्टर स्ट्रोक आयज बीजेपीक सपोर्ट करपाक. तुजें म्हणणें कितें? तेंच्यांनी आपल्या वाटेन रावपाचें, कळ्ळें तुका. इलेक्शन कंटेस्ट करपाचें आणि बॉयकॉट जे तेंच्यांनी डिक्लेअर केला खबर आहा तुका, ते तशें तेंचे वोट तूं काडटलो आणि बीजेपीक दितलो. ते जेन्ना भायर सरतले खबर आहा वोटिंग करपाक, तेन्ना थोडे जे आहा ते वोट तुका पडटले आणि थोडे बावडे विटून म्हणटले आमी हांकां पयलीं सपोर्ट केला न्हू, हांकांच मारया म्हणून. कितें रे ही स्ट्रॅटजी. म्हणून मरे आमी तो कोण म्हाका विचारता शंकर पजी तूं आली हेंच्या अगेन्स्ट कित्याक उलयता काय म्हणून. तुजो हो प्लॅन सक्सेसफूल जर जालो न्हू जाल्यार आमी गोंयकार पडले फोंडान सगळे. गोंयकार लिटरली फोंडान पडले. अरे आयज तूं रिजर्वेशनाक कित्याक सपोर्ट करूंक सोदिना खबर आहा तुका? कित्याक सीएमाचो एक भाव आहा तो सांग्यार रावता. कितें रे सो तेका थंयसर सपोर्ट जावपाक जाय. तेचे सीट वयतले न्हू थंयसर. आयज जर रिजर्वेशन जालें न्हू जाल्यार बऱ्यांची सिटां वयतलीं. कितें रे आनी आयज तुजो फ्रेंड जो आहा न्हू, जो प्रिय रावता खबर आहा तुका, तेचे सीट वयतले म्हणून तुका आयज एसटी पॉलिटिकल रिजर्वेशन जाल्लेलें नाका, कळ्ळें तुका. स्वताच्या फायद्या खातीर गोंयकारांक काबार करूं नाका. तूं केन्ना गोंयकारांच्या हितान केन्ना चिंतूंक ना. तूं फक्त भाशणां बरी दिलें आनी गोंयकारांक हिप्नोटायज केलें. म्हाका एक सांग आतां, तूं सगळ्या आतां गोंयच्या गांवांनी वयता आणि थंय लोकांक सांगता आपूण खंय ह्या गांवा खातीर आनी ही जर डेव्हलपमेंटां बंद जायना, इल्लीगल कन्स्ट्रक्शनां बंद जायना जाल्यार गुळी खातलो म्हणून. अरे बाबा कसली गुळी ती पयली स्पेसिफाय कर. डायबिटीजाची, शुगराची, हार्टाची, पोटान दुखता ती, काय मायग्रेनाची गुळी ती. कितें रे कित्याक सांग, बंदुकेची गुळी खावपाची कापासात तुजे कडेन ना. कित्याक जाणा मरे तुका एक सांगू, वाळपय आंदोलन जे जाल्लेलें खबर आहा तुका, मेळावली तेन्ना मरे त्या लोकांनी मार खाल्लो थंयसर. आवयच्या पोटाचेर पांय थेयलो थंयसर. शुभम शिवलकर हेणी मार खाल्लो, विश्वेश प्रभून मार खाल्लो, शैलेंद्र वेलिंगकरान मार खाल्लो, रामा काणकोणकरान मार खाल्लो, आणि बरेचशे एक्टिविस्ट आसले तेंच्यांनी मार खाल्लो. आणि तूं येयलो 4:30 थंयसर. तूं येयलो 4:30 कित्याक उत्तर पुजा करपाक येयल्लो? हय म्हणून आमी म्हणटा तूं गुळी खावंक शकना. तूं मरे उजो लावन दितलो आणि मागीर त्या गांवच्या लोकांनी गुळी खावपाची मागीर, कळ्ळें तुका. थोड्या जाणांक वायट दिसता आसतलें पूण सत्य उलयता. कित्याक सत्य आहा तें म्हाका खबर आहा म्हणून हांव उलोवंक शकता, कळ्ळें तुका. सो आयज काळाची गरज आसा. गोंयकारां वांगडा मरे एकवटीन राव. हांव तुका कांय म्हणिना, तूं गोंयकारां वांगडा एकवटीन राव. आनी आयज जे नाका जाल्ले बुरशे राजकारण जे चल्लां न्हू कितें तें मरे वायपआवट करपाक गोंयकारांक हेल्प कर. वांगडा रावया आणि हे राजकारण बुरशे राजकारण कितें खुबशे इश्यूज आहा गोंयान, कळ्ळें तुका. जे इश्यूज मरे हे आयज जे सरकार आहा हे हेल्प करिना, कळ्ळें तुका. आनी इनडायरेक्टली तूं सरकाराक हेल्प करता, कळ्ळें तुका. कित्याक तुजी सगळीं आंदोलनां फेल जाल्लेलीं आसा, आमी पळयलां तें. सो म्हाजी एकूच मागणी कितें रे, तूं आयज गोंयकारां वांगडा राव, गोंयकारांक आदार दी आणि हे बुरशे राजकारण जे पिरणाच्यान चालू केलां तें बंद कर. देव बरें करूं.